Mauli Enterprises. चला. मस्त गेलो. भाऊ आज तुम्ही TV कांसा बोर्ड या गावाने येयल्यास आणि हांगासर डोर टू डोर कॅम्पेन चालू केला तुम्ही सकाळच्यान तुम्ही हांगासर आसा प्रतिसाद आणि कितें म्हणटात तुम्ही आता पळयला आसतले कशे हांगासरले मतदार हांगासरले गांवकार फुडें येतात आनी आमकां मेळटात आनी सांगतात की आमी तुमच्या फाटल्यान आसात. आतां एका त्या मनशान सांगलें की ते ऑन कॅमेरा सांगलें, ओपनली सांगलें ते भिनान हे दिसलीस मिनटा मिनटाक खात्री वाडत चल्ल्या की आमचो सीट हांगा निवडून येतलो आनी हात विजयी जातलो. TVन तुम्ही कितली लीड एक्सपेक्ट करता पळय? कॅल्क्युलेशन मागीर करुया, इतलें हांव करिना, पूण लीड इन डेफिनेटली लीड आसा. एटलिस्ट 15-20% अबाव वोट्स ऑफ आवर एडवर्सरीज आमचे ओपोनंटच्या पेक्षा. दोतोर तुम्ही जशें नॉर्थ गोवा इलेक्शन इन्चार्ज सुद्दां आसा तुम्ही आज हांगा TV कॉन्स्टिट्युएन्सीन तुम्ही कॅम्पेनूय करता, सो कशे तरेन पळयता आनी लोकांचो रिस्पॉन्स कितें आसा? फीडबॅक घेवन आमी चालू जाता. मावळीकर आसात, रॉबर्ट बाब आसात. तुम्ही पयलींचे जे काँग्रेसीचे कॅन्डिडेटूय आसले पयलीं इलेक्शनूय लडयले, तुम्ही आता जी हो मतदारसंघ माझ्या टायमार हो काँग्रेसचोच आसलो, त्या आधी नार्वेकाचेच आसलो. हांवें दोनदां निवडणुका लडयल्या आनी ह्या मतदारसंघात प्रत्येक निवडणुकीत आमी हांगासर लीड घेतलेलीच आसा. अपयश पूर्ण उमेदवार जो BJPचो दवरला तो पूर्ण अपयशी ठरलेलो ऑन ऑल फील्ड, सगळ्या क्षेत्रांचेर, जावं ते खेळा मैदानाचेर आसूं, जावं तो विकासाचे दृश्टीन आसूं किंवा इतर सगळ्या संस्कृतीक मळाचेर आसूं, इतर सगळ्या मळाचेर. आयज 25 वर्सां म्हणटा जर आपूण TV हॅज इन कोण पंचायती लोकांक खूब डिफरंट. म्हाज्या टायमाक 3 आमी घरान रावता. दिस इज
नॅशनल लेवलाचेर दाखयल्ली आसा अस्पर्शा झूठ पे ऊपर झूठ झूठ पे ऊपर झूठ झूठ पे ऊपर झूठ इसके बिना कुछ नहीं है मोदी इज द बिगेस्ट ब्लंडर 21व्या शतकातले आम सादो लोकल उमेदवार लोकांक घालप कार्य थ्रू आउट इंडिया हा कित्याक कायदे मंत्री म्हणून हे बिल सुद्धा रिझर्वेशनचे हाडला हा हे तेणीच हाडलेले पार्लमेंटात सुरवाती पण काही कारणांक मेजॉरिटी नासली म्हणून ते भायर पडले आणि हेचे फुडें कल्याणकारी योजना महिलांक जर कितें दिला जाय जाल्यार काँग्रेसीनूच दिलां आणि हेचे फुडें दितले आणि युथा खातीर जर ह्या बीजेपीन ह्या लोकसभेत आमच्या बीजेपीच्या उमेदवारान 25 वर्सांक 25 भुरगे जर तियेन दाखयल्यात जावं ते वेगळी वेगळी खाती आसली एकाच तरी खात्यान तेणी दाखयल्यात जाल्यार स्पश्ट करून हांव ताका ओपन चॅलेंज दिता देव बरें कर म्हणटा रॉबर्ट बाब तुम्ही काँग्रेसीचे एक लिडर आणि टीव्हीन तुमचं खूप योगदान आसा काम करता तुम्ही तशें सो कशे तरेन पळयता हे लोकसभाचे इलेक्शन तुम्ही लोकसभेच्या इलेक्शनाच्या बाबतीत कितें आसता हांव ते पत्रकारांक हांव एक प्रश्न घालता की 10 वर्सां पयलीं टीव्ही फुटबॉल ग्रावंडा कडेन आमची जाहीर सभा लोकसभेची जाल्ली आनी सगळे लोक सभेक हांवें विचारलेलो एक प्रश्न घातलेलो हांगासर पब्लिकान एक तो मनीस 1 रुपयाचो काम केल्लो श्रीपत नायकाचो आसा जाल्यार म्हाका दाखयात म्हणून 10 वर्सां पयलीं आयज न्हू आयज पर्यंत थंयसर आमकां कोणूच मेळना की 1 रुपयाचे श्रीपत नायकान आमचे थियेन काम केलां अशें एक प्रश्न जालो दुसरो म्हाका आमचे थिवी स्कुलाचो 1,500 भुरगीं आमचे शिकतात म्हाका थंयसर तो पीटी मेंबर सांगतालो की आमकां श्रीपत नायकान सांगला आमकां 20 लाखाचे तुमकां हॉल बांदून दिता म्हणून ही गॅरंटी मोदीची गॅरंटी वो श्रीपताची गॅरंटी ही ब्लंडर वो जुमाला म्हाका कांय समजना हांगासर तिसरे सुवातेर हांव हांगासर बॉर्न आनी ब्रॉटअप इन 70 इयर्स जाली म्हाजी हांगासर थिवीन जाल्ली आसा आमी पुर्तुगेज काळार आमी पळयताले एक धाकटीशी वस्त सांगतालो म्हणल्यार की आमच्या घरान आमचे दोंगर आसले काजी आसल्यो शेतां आसली दर्या आसले आनी सगळें आसले आनी आमी सॅटिस्फायड लोक आसले आमकां पयशांची गरज येयनासली आतां कितें जाल्लें आसा की आमचे शेतां खातीर घरां बांदली दोंगर काबार केले आमचे फळां आसली ती काबार केली दर्याय काबार केले आयज दर्यान वयतालो नुस्तें आमकां थंयसर मेळना विकास जाला विकास जाला जाल्यार आमचे भुरग्यांक जॉब मेळ्ळा तर जॉबूय मेळना आमच्या भुरग्यांनी आतां फुडें कितें करपाचें आमचें लक्ष कोण घालतलो आयज पणजे सिटी स्मार्ट सिटी आमी बांदतात हांगासर तेच पद्दतीन 1 करोड घातलेलो आसा आनी पणजे स्मार्ट सिटीचो व्हॅल्यू थंयसर पावलो आसा आनी लोक कंटाळ्या लोक अंदाज सांगतात बाबा आमी घेनाका आमी आतां बदल करचोच पडटलो आमकां खूब चेंजीस करचे पडलेले आनी आमची कम्युनिटी स्पेशली कॅथलीक लायक आमच्या लोक अशें उलयतात ब्लॉक प्रेसिडेंट तुम्ही तशें कॅम्पेनाक हांगा आसा तूं कितें सांगूंक सोदता जशें तुमी ग्रावंड लेवलार भोंवता आनी आयज आमी कामुर्ली रेवाडा नादोडा तशेंच कोलवाळे हांगासर प्रत्येक आमी थोड्योश्यो कॉर्नर मिटींग दवरलेल्यो पूण तुमकां सांगूंक सोदता आयज अशें सांगताले की थिवीन आमी काँग्रेस मायनस म्हणून पूण थिवीन अशा पद्दतीन आमकां सहकार्य मेळ्ळें अशा पद्दतीन आमकां सगळ्या लोकांनी प्रोत्साहन दिलें की तुमी फुडें सरा काँग्रेस सोंपोवपाक हे बीजेपी कडेन शक्य ना कारण काँग्रेस सोंपयली जाल्यार लोकांनीच सोंपोवची पडटा जनता सोंपयतली हेचो अर्थ आयज जर तुमी पळयशात जाल्यार प्रत्येक हे जे आमचे कोण आयज आमच्या फाटसून प्रत्येक हेतून आमकां मिटिंगे घेवंक दिना कॉर्नर मिटींग म्हणून सांगून आमी जेवपाक गेले जाल्यार जेवपाक सुद्दां थंयसर फ्लायंग स्क्वॉड येयले अशा पद्दतीन म्हणजे एक हॅरेसमेंट करता म्हणजे तुमकां जर इतलो भंय कित्या खातीर तुमी भियेता तुमी जर सत्तेर येतात तुमी बीजेपी फूल हेतून मेजॉरिटीन येता जाल्यार आयज कित्याक फाटसून तुमी अशे फ्लायंग स्क्वॉड धाडटा प्रत्येक हेतून 2-3 4 गाडयो आमच्या फाटसून म्हणजे कामूय करूंक दिनात म्हणजे तुमकां कितें जाय ऑपोजिशन काबार करून तुमी आतां बीजेपी सत्ता हाडूंक सोदताले न्हू मागीर भियातात कित्याक तुमी म्हाजो एकूच प्रश्न आसा तुमी भियानासतना काम करा आमकांय ओपनली काम करूंक दिया तुमी काम करा पळोवया कोण मेजॉरिटी दिता कारण जी जनता कोण ती ठरयतली बीजेपी जाय काय काँग्रेस जाय ती आयज कित्याक तुमी आमच्या फाटसून फ्लायंग स्क्वॉड घालता हें म्हाका कळना आयज तर 4-5 गाडयो आमच्या फाटसून कामूच करूंक दिना प्रत्येक हेजे कडेन आमच्या जे बुथाचेर आमी गेले जे कडेन कॉर्नर मिटींग गेलो जाल्यार आमकां व्यत्यय हाडले हे कित्या खातीर हें करूं नाका त्यापेक्षा तुम्ही ओपनली बरे भाशेन प्लीज फूल प्रचार करया तुम्ही करात आमकांय करूंक दिया इतलें सांगून हांव बरें म्हणटा
लाईव्ह केला तो काढतो बटन